सगळ्यांत चड गोंय गोंयकारपण धोक्यान आहा तें पेडण्यान आसा हें सिद्ध जाता. हें सगळ्यांत तुमच्या आयकूनच आज सिद्ध जाता. पेडण्यान गोंयकार उरतलो काय ना आनी उरतलो जाल्यार ताका स्थान आसतलें काय कितें हो प्रश्न सिरियस इशू. आतां जे लोकांक त्रास जाता म्हणल्यार एनडीआराचो इशू, CRZाचो इशू, टेनन्सीचो इशू, जंय टेनन्स डिक्लेअर जावंक ना, हे तिनूय इशू सोल्युशन आहा. पूण सरकाराचो ताचेर स्टँड कितें आसा हो विचारचो पडटलो. म्हाका दिसता ते भशेन एनडीआराच्या इशूचेर आमी मॅप करूंक जाय. आमकां जे लोकांक स्थानीक मनशांक फायदो करून दिवंक जाय ते खंय आसात बेजिकली. म्हळ्यार 25 मिटराचेर 15 मिटराचेर हाडले जाल्यार कितले सांगप जातले आनी कितले जावचे ना ही फिगर आमचे कडेन क्लियर आसपाक जाय. ताचे खातीर हे मॅप करपाची गरज आसा. हांव सरकारा कडेन मागता मॅप करा म्हणून, पूण सरकार कितले भशेन ते कितले सिन्सियरिटीन ते काम करतले हाजेर प्रश्न सगळ्यांक आसतलो. म्हणटकीर आमी आमचे सायडींतल्यान करचें पडटलें. आनी ते जे कोण फुडें म्हळ्यार गोंयकारपण हांगाची ते दवरूंक सोदतात ताणें हाजे खातीर फुडाकार घेवचो पडटलो. आमचो पक्षूय हें करपाक तयार आसा. मॅपींग करून म्हळ्यार टॅक्निकल सोल्युशन ह्या इशूचेर आसतलें. उगीच कोर्टान सांगलें म्हणून भिवपाची गरज ना. लोकांक भिवप म्हणून कोर्टान सांगलें म्हणटकर कोर्टान सांगिल्ली वस्त हाजे पयलीं सिद्धार्थ गोवा हॉटेल हे सांबाळ करपाक लोकांक सरकारान ऑर्डिनन्स काडिल्ले आनी त्या ऑर्डिनन्साक सगळे पक्षांनी आदार केलो. आनी ऑर्डिनन्स मूव करपी लोक सुद्दां BJP ना. म्हळ्यार कशें ऑर्डिनन्स ते मूव करप हे म्हणून तांकां गायडलायन दिवपाक शकतात. आनी सर्वसामान्य पेडणेकाराक जर सांबाळ करूंक जाय जाल्यार असली ऑर्डिनन्सां हाडपाक जाय. पूण ती हाडचे पयलीं आमी आमचो डेटा आमचे कडेन क्लियर आसूंक जाय. तो म्हणटा तो मॅपींग करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार CRZाचेर हांवें म्हणल्या ते भशेन होम स्टे म्हणून तांकां कॅटेगरायज करप आनी स्थानीक मनशाक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांनी डेफिनेशन वाडोवन घेवप हें आमी CRZाक हाडचें पडटलें. हाजे खातीर रेजोल्युशन जर मूव करचें पडलें हे विधानसभेन जाल्यार हांव तातूंत फुडाकार घेतलो आनी जाता तितलो कन्सेन्सस दुसऱ्या पक्षां कडल्यान तयार करपाक हांव एफर्ट घेतलो. टेनन्स जे आहा म्हळ्यार जे मनीस उजून टेनन्स म्हणून लागूंक ना आनी अशें म्हाका दिसता 40% लोक पेडणेकार हांकां हांचे जमनीचो मालकी हक्क ना. आमकां जर आमी न्याय दितले जाल्यार सरकारान कॅम्प्स घडोवन हाडूंक पडटले. आनी कॅम्प्स जे डेडिकेटेड म्हळ्यार 6 म्हयन्यांनी आमी एक तालुको कंप्लीट करतले. तुमचो डेडिकेटेड मामलेदार घालून जे फॉरेस्ट रायट्स सुद्दां आज सरकार दिता, ह्या दिसांनी मुख्यमंत्री फॉरेस्ट रायट्स सर्टिफिकेट सगळ्यांक दिता ते भशेन पेडण्यां आमी टेनन्सीचे रायट्स दिवपाक आनी ताका हे 40% लोकांक मालकी हक्क दिवपाक हे कॅम्प्स डेडिकेटेड कॅम्प्स दिवचे पडटले. हो हांव डिमांड असेंब्लीन घालतलो. लँड युजराक रिजर्वेशन आसचें नोकरेनी हावजींग बोर्डाच्या प्लॉटांनी वो जंय सरकारचो फायदो जावंक शकता अशें हातूंत लँड युजराक प्रायोरिटी दिवची, प्राधान्य दिवचें हो हे मताचो हांव आसा. ताचे खातीर पॉलिसी करून सरकारा फुडें हेच एसेंब्लीन घालता, इशूय रेज करता. सरकार जर करना लास्ट फायनली कितें म्हणटा की हे सगळ्या इशूज आसात हाचें सोल्युशन काडपाक सरकार आसा. ओपोजिशनान चड लोक ना. तुमच्या आमदाराक तुमी मत मागिल्लें ओपोजिशन पूण तो आज सरकार पक्षानूच आशिल्ल्या भशेन आसा. सो तो सरकार पक्षाक आशिल्ल्या नात्यान तो कितले इशूज रेज करूंक शकतलो हाजेर प्रश्न येता. म्हणून आमचे असले मनीस हांगा आयले हे इशूज रेज करपाक आनी हे इशूज रेज करतना गोंयचे खातीर एक ऑल्टरनेटीव विजन तयार आसपाक जाय. फाल्यां जर आमी मतां मागूंक आयले जाल्यार आमी तुमचे खातीर कितें करतले आनी खंयचे कायद्यान ते बसून करतले नाजाल्यार पडटे ते रडगाडी तुमचे फुडें हाडचे ना. कित्याक ते कायद्यान बसता न्ही. कायद्यान कशें बसूंक शकता हें सांगून तुमचे मतां आमी घेतले. फोटोन न्ही वो कोणाचो मोदीचो फोटोग्राफ दाखोवन न्ही. हें करपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आहा.
हांव पेडणेचे लोक म्हणजे तुम्ही चड तुम्ही देशा खातीर प्रेम दाखयलो, तुम्ही जमनी इजिली दिल्यो आनी ते तुमकां शेकले ना, ते तुमकां बुजिल्ले ना. पूण पेडणेकार म्हणटा तो एक जागृत गोंयकार म्हूण कित्याक दिसता? कित्याक ज्या BJP सरकारान तुमच्या राज्य केला ताच्या विरोधातूच तुम्ही मतां मारल्या आनी जिखिल्ले ते मनीस सरकाराच्या सायडीन वता जाल्यार तुमची चूक ना, लोकांची चूक हातून कांय ना. सो लोकांक न्याय दिवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसात. आज म्हाका चड उलोवपाचें ना, भाशण दिवपाचें ना. हांव फक्त सारांश इतलें करता की लोकांचे इश्यूज आमी आयकले. मेन 4 इश्यूज आहात, उरिल्ले ते एक वेळ सांगता ते इश्यूज हांव काडटा. हांवें नांव बरयल्लीं आहा आनी ग्रूप करतात. जेन्ना इश्यू रेज जातलो, जे कितें ताका एश्युरन्स मेळटले हें सगळें तुमचे कडेन पावतलें पर्सनली, एक मोबायलाच्या नंबराचेर पावतलें. कोण कोणाक धमकी दिता आनी कितें दिता ही धमक्याक चड भीक घालपाची गरज ना. कित्याक फायनली इश्यूज तुमचे आहा, इश्यू म्हजे ना. गंभीर विषय आमी तेजेर विचार करया. सो सगळ्यांच्या वतीन हांव विशय मांडटा. जवळ 40-45,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप एरिया थंयसर जाता बिकॉज ऑफ दीस CISF स्टाफ हो एअरपोर्ट येयल्ल्या कारणान हो प्रोजेक्ट सरकारान हांगसर हाडला. त्या 45,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअपान जवळ 6,000 फॅमिली सेटअप जातले ऑफ डिफरंट सिक्युरिटी पर्सनल्स. आमी जेन्ना 6,000 फॅमिलीज म्हणटा सो तेजें पॉप्युलेशन जें आहा तें नियरली 15,000 to 20,000 पॉप्युलेशन हें स्थायीक जातलें हांगासर मेन. जर आमच्या पेडणे मांद्रे मतदारसंघ जर पळयलो जाल्यार मांद्रे मतदारसंघाची वोटर संख्या सादारण आहा 30 ते 32,000 स्क्वेअर मीटर. सो त्याच पॅटर्नान हांगासर एक लोकवस्ती येवपाची आसा की CISF अंडर येवपाची आसा. सो हें म्हाका दिसता फुडें फ्युचरान ही मोठी धोक्याची घंटा आसा. कित्याक ते कन्स्ट्रक्शन चालू जालां थंयसर, बिल्डअप एरिया सुरू आसा, पूण त्या खातीर लागणारें प्रोविजन हांगासर कांयच ना. हितून जातलें कितें की आमच्या मतदारसंघाची किंवा आमच्या तालुक्याची फूल डेमोग्राफीक चेंज जावपाचें आहा. इतलें पॉप्युलेशन सडनली येयलें हांगासर आनी दीस इज वन प्रोजेक्ट वीच इज अंडर CISF. हें सोडून पेडणे तालुक्यात वेगळें आनी पॉप्युलेशन सेट जावपाचें आहा वीच आर वर्किंग अंडर MOPA इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. सो आमी म्हाका दिसता आयज वास्कोन परिस्थिती आहा तशी आमची फुडें परिस्थिती पास जातली. सो हेजेर चड डिस्कशनूय जावपाची गरज आहा. रजिस्टर करून दिवंक जाय. सेट ऑफ रूल्स तेका कितें तरी आसपाक जाय नाल्यार आमची वाट लागता. आनी उदक ते खंयच्या हाडटले? 45,000 6,000 फॅमिली खातीर उदक खंय आहा? पावर खंय आहा? बिगते दुयेंस घेतला तुमी पेडणेकारांनी, देश प्रेमी तुमचे बाकीचे देशद्रोही MOPA जाय, CISF जाय. 6,000 म्हळ्यार 6,000 म्हळ्यार गेलो हांव गेलो मग इलेक्शन तो थंय घेतलो भितर आनी ते हातून वाटले वोट कितें ते पोस्टल बॅलेटीचे मदीं इलेक्शन जिंकलो आनी तो पोस्टल दिल्ले आहा तशें तो पोस्ट इलेक्शनूच ताजेर जिंकलो. एक हायकोर्टाचें सुमोटोचें प्रकरण नासता आनी तितून जर तें चड पर्यंत गेलें जाल्यार क्लियर कट भितर अशें दिसता की कोर्ट जे आहा पळय ते सुमोटो हाडला तितून हांगासर सगळ्या लोकांक सोंपोवपाक सोदता. कारण जे आपल्या गांवांतले जे NDR जे भितर तेजे अनेक गोश्टी भितर सांगल्यात ते गोश्टी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आमच्या गोंयकार आमच्या विशेषतः आमच्या मांद्रे मतदारसंघात प्रमाणे कोणाकडेच ना. 90% हावजीस आमच्या मांद्रे मतदारसंघात आयच्या घडये इलिगल आसा. इलिगल इन द सेन्स कायदेशीर ना. तेजे कडेन TCP TCPचो पेपर नासतलो, कडेन लायसन्स नासतलें. कशें जालां पळोवपाक आमचे कडेन भाटकारांच्यो जमनी आशिल्ल्यो. फॅमिली वाडल्या मुळे घरां वाडलीं. भाटकाराक सांगलें भाटकार मातशें एक 2 रूम काडटले. भाटकारांनी सांगलें काड न्हू. अशी अनेक लोकांनी घरां बिरां बांदिल्लीं आसात. अनेक जाणांनी पॅडी फिल्डांत शॉप बांदले. पॅडी फिल्डांत बांदल्यात. आमचे कडेन तेतून एकच विशय जर ना तो कोणता कित्याक आमच्या पेडणे तालुक्यांत कोणताच ना. पूण हो जर विशय
कोर्टाच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकारने शेवटपर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हांसल्या सगळ्या गोंयकार लोकांक म्हणजे जे आपले जुने जे आपले नीज गोंयकार म्हणटात ते पयलीं पासूनचे गोंयकार तांकां सोंपोवप ते सोंपले. कारण अनेक लोकांचे घरां वयतली आनी एक म्हणटा की MDR 25 मिटर्स हांव म्हणटा आमच्या पेडणे सारके जाग्यार किंवा आमच्या मानशें 25 मिटरची रस्ते कित्याक जाय कोणी मागणी केली. मुळात सरकारचे ॲक्च्युली हे 8 ते 11 मिटरापर्यंत आहा रस्त्याचे आणि गव्हर्नमेंट म्हणटा आपणाक सेटबॅक 25 मिटर सेटबॅक क्लियर करून दिया. आतां 25 मिटर सेटबॅकान जर क्लियर करपाक गेले जाल्यार चोपड्याच्यान आमी सुरू केरी पर्यंत गेले जाल्यार अनेक लोकांची आस्थापनां आहात कशा सरकार लोकांक नोकऱ्यो दिवंक शकना. कोणी एका जण आपलो लूण काडलो बारीकशे गाडो घातलो रस्त्याक उशी ताका कळ्ळें की आता लोक हांगा सोंपलो हांवें गाडो घातले आनी आमी कितें तरी करया. अशा सगळ्या लोकांचेर आज येवपाचें आसा. ते खातीर आमी आमचे लोकल आमदारांकडे वचून उलयतले. ताचे हांव विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड जे आमचे चीफ आसात ताकाय बी मागता की हे गोष्ट आमी लोकांनी आंदोलन केलें जाल्यार सुद्दां स्टॉप जावची ना. पण हेचे खातीर तुमी लेजिस्लेचरान वचून एक समजा कायदो हाडलो की बाबा ना हे MDR ते ODR करचे किंवा हे 25 मिटरांचे नाका 15 मिटरांचे करून हीच गोंयकारांक वांटोवप खातीर 15 मिटर चालवण 15 मिटर धांवड केल्यार खुबशे लोक सर्वाय जाता अशें म्हाका दिसता. खुबशे म्हणजे 80% लोक सर्वाय जातले 20% लोक काही लोक आसात काही लोकांचे खरेंच हितून आसा म्हणजे एक्विजिशनान सुद्दां आसा. 15 मिटर केलो जाल्यार तुमकां कोता घेता आमकां कोता घेवंक शकता कित्याक 25 मिटर जाल्यार 15 मिटर येता म्हणजे रिजनल प्लॅन ते रस्ते रिजनल प्लॅन ते चेंज करिना बरोबर. दुसऱ्या खातीर चेंज करूंक जाता झोन चेंज करूंक जाता जाल्यार रस्तो बारीक करूंक जाता तसो म्हणून डिमांड आसतो ते केल्यार चडांत चड भोवसंख्य लोकांक फायदो जातलो निश्चितच फायदो जातलो. तो एक दुसरे जे कोणाचे घरां बांदले परमिशन घेवपाक ते गोंयकार हे सिद्ध जाता. गोंयकार सिद्ध आसा सारके सिद्ध जाता. गोंयकार म्हणजे कितें गोंयकार म्हणजे जे लोक स्वतंत्र पूर्व काळात स्वतंत्र जावच्या पयलीं पासून 70 वर्सां किंवा 100 वर्सां तरी जे लोक हे प्रूफ करून जातले डेफिनेटली जातले. कारण एक जर कायदो हाडटात जाल्यार ताका एक सारकें सेट डेफिनेशन आसचें मागीर ते आमी मागतना म्हणलें की ना तेन्ना आमी रजिस्टर करून नाशिल्ले म्हणून ते ना जाल्यार ते आमी धरचें ना करूं येता. न्याय मेळपा खातीर भोवसंख्य लोकांक न्याय मेळपा खातीर कायदो बदललो जाल्यार खरोच फायदो जावपाक जाय. जाल्यार ते करूनय बी तुमचे पेपर ना अशें जावंक जायना. पेडण्याक म्हाका कळटा त्या विशयी खूब चड करून ते जालें बरोबर. पयलीं भाटकार वीक नाशिल्ले आतां दिल्लीवाले भाटकार जाले ते भाटकार जाल्ले. ओ भाटकाराचे भुरगे जे आहा तांकां ते पयलींचे भशेन आपुलकी ना जर ते तुमचे कडेन हे मागता ते मागता ते तुमचे कडेन ना हो मेन इश्यू आसा. ताका आमी जर लेजिस्लेटीव सोल्युशन हाडलें जाल्यार गोंयकार लिबरेशनाच्या टायमार गोंयांत राविल्लो ताका जो फायदो मेळटलो अशें म्हणलें जाल्यार जातलें काय मागीर ताजें मागीर कितें तरी एसेंब्लीन मूव कर ते मूव करून तुमकां फायदो जावंक जाय. ते करतकूय जर मागीर खूब उरतात की ना मागीर हाडिल्ले आमचे कडेन ते पेपर ना आमची बर्थ रजिस्टर करूंक ना अशें कितें मागीर आयलें जाल्यार मागीर आमी ताका खोलायेन चिंतचें पडटा. म्हणून आमी म्हणटा डायरेक्ट सोल्युशन 25 मिटराचो 15 मिटर केलो आनी गोंयांत जेन्ना लिबरेशनाच्या टायमार जे रजिस्टर आशिल्ले तांणी घरां बांदले जाल्यार ती माफ अशें केलें जाल्यार सोल्युशन मेळटा काय करूया कित्याक खूब लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार लोकां खातीर सोल्युशन हाडूंक जाय. ताजें पेपर तशें आशिल्लें की लोकांक जर न्याय मेळूंक जाय जाल्यार कितें तरी आवट ऑफ द बॉक्स काडपाक जाय. आतांचे कायदे तूं ना आजून कायदो बदलूंक जायना असो न्ही. कायदो बदलयता सिद्धार्थ गोवा खरेदी कायदो बदलयता ऑर्डिनन्स हाडटा चुकी कित्याक एक तालुक्याचे लोक न्ही फूल लोक आमी आमचो तो प्रयास आसतलो
कायदो बदलुया हो सरकार बदलना जाल्यार सरकाराक बदलुया आनी मागीर कायदो बदलुया अशें पळोवया बरें पयलीं तांकां सांगून बरे भशेन पळोवया आयकताले तुम्हाला सर्वे कर आमदारान सर्वे करूंक लायली काय घेवपाची गरज ना बरं कोर्ट काय पळोवंक येना ना बाबा ही इलिगल आहा काय लिगल आहा आमदारान सर्वे करूंक लायली लोकांनी बाबड्यांनी सगळ्यांनी सर्वे करूंक दिली सगळे जाले आतां थंयसर कितें जालें सरपंचाचे मोडपाक कितें तरी त्यांनी कोर्टाक दिले 187 इनलिगल आहा आपल्या वॉर्डात म्हणून कोर्टान लिगल ते जालें पूण लास्टाक आमदारांनी हितून आमचो मुख्यमंत्री येयलो तेन्ना हांवूय उलयलो थंयसर तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें सर्वे करून दिया तुमी काय घेवपाची टेन्शन ना जेन्ना सर्वे करून दिले लोकांनी आतां तांकां नोटीस येयल्या तेन्ना डेमोलिशनाक म्हाका सर सांगा हेचे पयलीं सुद्दां जितेंद्र देशमुख आसलेलो आमदार ते आमदार जितेंद्र देशमुखान बारीक बारीक शेअर झाडाची मोडून लायले आयज मॅटर जाता सर्वे केल्या उपरांत कितें केलें तेणी सर्वेची कॉपी काडली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडली आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑन द सेम डे येवन तेंचे ते सगळे स्ट्रक्चर सील केले आतां हांव ते ऑल स्ट्रक्चर सील प्लस तेंचे एक केस शेअर गार्डन चालू आसा एक केस डायरेक्ट ऑफ पंचायतान चालू आसा असो विशय जाला आनी आमदारान तेन्ना कितें सांगलें बाबा तुमी सर्वे करपाक दिया मागीर पळयता आपूण जे 1 सिटी सर्वे मागीर काय पळोवंक ना पूण आतां खंय ते लोक पर्सनली वचून आपले टोटल केसी लडटात आमकां खंय आनी आयडोंट तशें जाता सर जाला तशें रोडाचेर जाला हांव केसे घेतलेचे म्हाजे सगळीं परमिशनां आसून पोल्युशन कंट्रोलाची सगळ्यांक तरी आसतना कलेक्टरान डायरेक्ट म्हाजे सील केली कित्याक कोर्टान ऑर्डर दिली कलेक्टराक ती चेक कर आनी सील कर कलेक्टर म्हाजे पळोवंक तयार ना कित्याक म्हाज्या आनी कलेक्टराची वळखूच ना हांव कितें चडसो सीआरझेड भायल्या पोल्युशन कंट्रोलाक टुरिजमाक आनी फायराची आनी प्लस परमिशनां ती आहात दुसरी पंचायतीची वाली कितें आहात पळय ती सर फुडें आयज कितें कॉमिटी तेणी चेक करूंकच ना सील केल्या उपरांत म्हाका डायरेक्ट कोर्टान वचचें पडलें डी सील करपाक हांव डी सीलाक घातलो प्रॉब्लेम कितें जालें डी सीलाक घालतकूच म्हाजे गेलो सील कलेक्टरान एडवोकेटान मिस्टेक केली म्हाजे सील केलो म्हाजे शेजारान करूंक ना पोल्युशन करूंक ना तेंच्यानी म्हाजें परमिशन आसलें शेजाराचें ना ते 91 आमचो शेजारला घातलो पण हांगासर मिस्टेक केली शेजारान डायरेक्ट शेजाराचेर सगळी परमिशनां आसून सांगता ना ही परमिशनां फेक सारकी न्हू फेक म्हणना ही सारकी न्हू कसं ते काय म्हणजे हांव सांगूंक सोदतालें हें तुमी म्हणटा तुमची परमिशन आहा जाल्यार वांटोवप सरकारान वांटोवंक जाता पूण सरकार वांटोवपाची परिस्थिती ना आनी वाटायना आतां कोर्टान आतां सद्या कोर्टान घातलें आतां कोर्टान घातलें तें पळयतो पेपर पळयतो आनी कितें तो हें करतो आतां हो विशय येयला सब जुडीस वो हांगासर काडून फायदो ना सब जुडीस विशय काडून पावलेना ते सब जुडीस नो कोर्टान आहा नवो कायदो करूंक जायना अशें नवो कायदो करून कोर्टान आहा त्यो केसी सगळ्यो काबार करूंक जाय पूण ह्या विशयान सर हाजे पयलीं करूंक जाय आणि हॉस्पिटल रोड जो पळयता सर त्या रोडाची सारकी नकाशो जातलो सर थिंगा अशें प्रॉब्लम जाताले आसता पावसा पडलें आमचें घर कशी घरा सर थिंगा जेन्ना झोपडेच्यान जेन्ना गाडी जेन्ना पेडणे वयता आनी पेडणेची गाडी जेन्ना झोपडे वयता तेन्ना रोड वाटोवपाचो कित्याक लेफ्ट रॉंग सायडीन येता सर फोर व्हिलर गाडी घेवन आनी थिंगा कोणाचे तरी गाडी मारल्या खूब एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आमचो आमदार गांधी आलोलकर एका आमी जायते फावटी विनवणी केले मिडियाचेर आमी सांगलें जायते भशेन चॅनलान सांगलें पण तो करता म्हणटा आनी मागीर तो कितें पत्तो नासता आमदाराचो आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर आतां तेणी 2 कोणी आमी चिकन माती घातल्या फाट्यांनी हाडलो सर फुलांनी हाडलो तेजो मदीं कोण गेलो कॉन्ट्रॅक्टर तेणी फातर मारलें पावस पडला म्हणून आणखी चिकन जावपाक लागलो तेच्या PWD डिपार्टमेंटाक इतली शिस्त ना सर बिकॉज आय एम ऑल्सो मायसेल्फ कॉन्ट्रॅक्टर जावपाक जाय अशें दिसता सर रस्त्याचे धोरण रस्त्याचे पुजाय रस्त्याचे केन्ना कोण काम करतले रस्त्याची पायपलायन केन्ना घोणाव आसतली
रस्त्याची नवीन किती कंपनी येतात, केबल कंपनी येतात, ती केबल कंपनी खंयच्यामध्ये हे रस्ता 15 फोडलं जातात, रोखडीच दुसरी कंपनी येतात परत फोडपाक स्टार्ट करतात. हे जावपाक जायना सर. त्या कारणान एक आवाज असो जावपाक जाय संधी रोड धोरण की मदीं एक वर्स 2 वर्सां मेरेन खंयची केबल कंपनी मदीं आनी केबल घालपाक येवपाचीच ना मदीं. आश्वासना मेळटा की तुमकां जाल्यार तुमचे चवथी पयली करतात, जाल्यार दिवाळे पयली करतात, हेच आमकां आयकूंक येता सर. आतां 2014 सर तेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट आसलें, पॉलिटिकल हे आसलो, सीएम आसलो आनी मिलींद नायक आसलो. हांव मिनिस्टर 4 जाले सर एग्रीकल्चर. मिलींद नायक जालो, मागीर बड्डेकर जालो, कामराज जालो, आतां लोलयेकर आसलो. अजून 4 मिनिस्टर चेंज जाले, पण आमी सर अजून कॉन्ट्रॅक्टराचेर रावतात. आता सर कितें जाला, स्मार्ट मिटर येतात सर. स्मार्ट मिटर येता म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट मिटर रिडरांचे जॉब सर कापाचे. आता कन्फर्म मिटर रिडर आहा तांकां सर कितें तरी ते सरप्लस करून दुसऱ्या मिटर घेवन कलेक्शन करता डिपार्टमेंटान. कितें सोल्युशन मीन्स ते अदर डिपार्टमेंट सर की स्मार्ट मीटर घेवन मीटर फ्युचर सर. आता हांवें तें उलयलो आनी तूंच ताणें उतर दिता की स्मार्ट मीटर बांदलें. वॉट इज द सोल्युशन? वॉट डू यू सजेस्ट? कितें दिसता तुका? कितें जावचें? म्हणजे तुजे कामाक तुका आनी कितें तरी काम दिवचें पडलें, ते कामाक तूं तयार आहा असं जाल्यार तें कसलें काम? सोल्युशन घेवन वचचें पडटलें. प्रश्न करपाक बरें आहा, उत्तरय दिवप ते फोट मारता तुका. तूंच सांगता कितें सोल्युशन जाता तुका तें फोटोवपाचें आहा. स्मार्ट मिटर आयलो जाल्यार तुजे कामाक तुजी गरजूच ना. बाबा तुका हें काम न्ही तें काम दिवया, खंयचें तें काम काय विटाव तुका. म्हणजे नाव सांग. आज आयलो तसो आनी हांवें धाडला तुका तो कितें सांगता तें पळय. टॉय बायक कोंकणीन उलयता एज फार एज बी कांय इशू जाता कोंकणीन जाता. आपूण 2014 भितर जाल्लो आज मेरेन ही परिस्थिती फुडार आसावो ना कितें जावं. लोक वळवळटा पंचायतीन डेली येवन जायला घडघडारी आमची फायल केन्ना पासत तरी फायल केन्ना पासत तरी. तेन्ना हांवें आवाज उठयलो, स्वता गेलो डिपार्टमेंटान, तेन्ना तेंच्यांनी फायल लेगीत बी मारले आनी परत ते फायली रिटर्न धाडले. हो पेपर सांगतो तो पेपर सारको ना म्हणून 260 फायली आमी दिल्या, 260 एकूय पास जावना. आतां ही कित्याक कोणाक लागून आमी केन्ना दवरल्या? 2027च्या इलेक्शनाक दवरल्या काय फुडलें इलेक्शन जिखोवंक जाय? हो विशय जाल्ला. हो आमी सरकार आमकां प्रश्न आमी मांडूंक शकना असेंब्ली. आयज हांव उतर सराक हो एक उत्तम प्रश्न आसा सर. तशेंच एक कन्वर्जन आसा पळय, टॅक्निकल क्लियरन्स आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा. मागीर एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट आमी सगळे सर पेडण्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी आनी पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी ह्या दोनूय भागाचेर आमी जायते व्हडल्या संख्यान फार्मर्स आसा. जितले आतां गव्हर्मेंटचे स्कूल बंद पडलेले आसा. हांव मागता सर एक हांगासर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक मांद्रा एक जावचो. तशेंच हे मोठ्या संख्येन जो उजो पडटा थंयच्यान फायर ब्रिगेड हांगा पावता म्हणजे सगळें खाल जाता. ते फायर स्टेशन एक मांद्राक लागून सर हाडचें बेगींतल्या बेगीन ही एक विनंती करता सर. आनी जायते प्रश्न हांगासर आमचे कडेन आसा. ह्या भागाचेर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन मोठ्या संख्येन येतलें तेन्ना म्हाका दिसता फुडल्या येणाऱ्या 5-10 वर्सां भितर पंचायती जे आसतले ते वर्मा शर्मात हे सरपंच आसतले, पंच आसतले. आयज लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो आयज मांद्रे विलेजीन 30% ह्या 2 वर्सांत जागो जो आहा तो भायल्या लोकांनी घेतलेलो आसा. आनी ते थंयसर काजू पोपळी माड लावपाक लागून न्हू, विचार करपाची गरज आसा. वेळोवेळी आमचे हांगासर स्वता जे ग्रामसभेक उलोवपी आनी आमच्या पंचायती कडेन झगडपी आमचे तुशार आसात, जायते आमचे विलेजर्स आसात. कसलोय प्रोजेक्ट केलो 20 विलार 30 विलार आनी अपार्टमेंट येता ते टायमार पंचायती कडेन फायल येता तेन्ना एज पर द टेक्निकल क्लियरन्स सेक्रेटरी आमकां उत्तरां दिता ती आमकां फायल करचीच पडटली. नाजाल्यार एका म्हयन्या भितर ती फायल व्हिडिओ कमिशन हातान तें करचें पडटा. सो ह्या रितीन जेन्ना एक पावर जर टेक्निकल क्लियरन्स आसा पंचायतीक म्हणून एक सर्टन पावर दिवचे
अदरवायज एक 10 बिलां एटलिस्ट 5 बिलां जर विलेजीन येता आनी जो कोण भायलो घेता जाल्यार अशें कायदो काडचो की ती फायल स्वता ग्रामसभेक दवरपाची आनी ग्रामसभा जेन्ना डिसिजन घेतले ते इम्प्लिमेंटेशन पंचायतीन करचे. हे खंय तरी करपाची गरज आसा. आयज डिक्लेअर जालो गळ्यान माळ घातली सरपंच म्हणून जालो सांजच्या टायमार तेका नो कॉन्फिडन्स मोशन दिलो. आतां म्हाका एक सांग त्या बाबड्या सरपंचान गळ्यान माळ घालपाकूच गांवाचो वाट लायली. हांगा खंय तरी सर हो कायदो दुरुस्त करपाची गरज आसा. नो कॉन्फिडन्स मोशन घालप त्या सरपंचान एक खंयच्या तरी डॉक्युमेंटार सायन तरी मारपाक जाय. सो हे खंय हे कित्याक लागून चल्ला हे काही राजकारण्यांक ते नाका आनी तांकां जशें तशें नाचोवंक जाय तशें तशें नाचना त्या टायमार ते सरपंच बी सगळे काडून उडयले वता. हे खंय तरी हेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. टायम मातसो कमी जावपाक लागून जाय म्हणून आमी पुलीस स्टेशन मागयलें. आयज त्या पुलीस स्टेशना बद्दल जर उलोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता मांद्रे गांवांत हे पुलीस स्टेशन नाका म्हटलें एक समशान कशें आसलेलें आहा. आयज त्या पुलीस स्टेशना कडल्यान 10 मिटराच्या अंतराचेर मर्डर जाता. त्या 5 मिटर अंतराचेर बाउन्सर हाडटात. जो स्थानिक जो टेनंट आसा पळय त्या टेनंटा कडल्यान जागो खावपाक लागून बाउन्सर येतात थंय. आनी तेच्या पयलीं आदले दीस पयलीं ब्रोकर येता आनी ते कोण ब्रोकर ते तुमकां मांद्रेचे गजालीक सगळ्यांक खबर आसा. त्या भाटांनी पयलीं ब्रोकर भोंवता. हे कित्याक भोंवता सेटिंगां करपाक. जेन्ना सेटिंग जायना तेन्ना दुसऱ्या दिसा बाउन्सर येता. हे सगळे 2027 सगळी जी पिक्चरां आपणाची सगळी ओड जावपाची आहा. कितले फावटी आमी आंदोलनां करची. हो सरकार जो आमी आमचो म्हणटा आमी अलायन्सान आसा म्हणटा आमचे जो सपोर्ट आसा MGP भारतीय जनता पक्षाचो सपोर्ट आसा पळय तो हो आमचेर घाव घालपाक लागून